रसा कुकिंग चॅनलाचे नव वीडियो का तुमको पूरा जना काही स्वागत। आज एक सिंपल आणि टेस्टी जेवण आशिल्लें का बुंदी सासम कश करचे म्हूण पळया। हे एक आमचे गेले एक ऑथेंटिक रेसिपी म्हूण येता। आता सुरवेक इतला वचन बुंदी काण घेवन येवन आता ते आमी सुरवेक कोच्च्यान घेवया। बुंदी शिंदूच म्हणचे नाही, आमी कोच्च्यान घेवचे म्हणचे। ताजी भायले पोय पुरे काण घेवचे आणि चंद कोन सपूर कोन ते कोच्च्यान घेवचे। कोच्च्यान घेतली बुंदी ताका उदकां भितर घालका। तेन्ना ते धवे आसता खाली अशी उदकां भितर घाल्यारी ते काळे जाता 5 निमिष भितरी। आता पूरा सपूर कोन कोच्च्यान घेवया आणि हाका ये हुनी रंदय नाही म्हळ्यार खतखताच्या ना थंडी रंदय। हे चिकी सुके केल्यारी पेज एक साइड डिश जावन बारी लायक जाता। चिक्की पातळशी केल्यारी शिता कालवणे घेवन जेवच्याकय जाता। बारी सिंपल बरीच ಒಟ್ಟು 4 की 5 इंग्रेडिएंट्स आसचाका। येता आमगेले बुंदी पूरा कोच्च्यान जेल्ली येता ताका उदका सुकून पळय पिळण काडता आसा आणि हाका थोडीची मिठा पिट्टी सारोन एक 10 निमिष दवरकाय। हे आमी आतां भाजून काडू आसा तेल्लां भितरी। आतां हांगा मीठ घाला, मसाला मीठ घालतना चिकी जागृत कोन घालका नाजाल्यार ಒಟ್ಟು मिडशी जातये। आता अशान आमी मसाला जावका जाल्यार तितले एक सान हिंगा कुडको आणि 2 गांवची मिरसांग हे मस्त तीख रंदय नाही सुरबूसू आणि एक अर्ध चमचे सासम हे तिन्नी बग घालचे आनी भाजून घेवचे। हिंग पुल्लोन पोरंबोळेवन सासम पटपटाल्यारी जल्ली हे आक सोय कांतून रेडी करून दवरला हांव हांगा। आके एक कप सोय घालची आणि मिरसांग भाजिलेली घालून आणि एक चिमटी चिंचाम घाला पुरो इथे म्हळ्यार सुरबूस नवी चिंचाम घालून नये वाटून घेवचे। आता शाणे आमी बुंदी भाजून घेवका। सुरवेक एक 2-3 चमचे तेल होऊन करचे। तेल चिक्की चड घालका, एक 2 टेबल स्पून घालका। ही आमी मीठ सारोन दवरलेली बुंदी समाची पिळणू अंत भितर घालका। एअर फ्रायर असल्यार एअर फ्रायरान तो भाजून घेवेत लायक जाता। आणि हे समात अशें करून भाजून घेतले। अशान आमी आतां मसालो रेडी करूया। पण ते न्हंय जालेला आमी ते फुल्लान दवरलेले हिंग सासम घालचे आणि वापस एक न्हंय करून मसालो करून घेवचो। आतां ह्याक ब्राऊन कलर आयला हे कुरकुरी जाता। आतां तशान बुंदी आसा मसालो एका आयदनां घालून हद करून घेवया कितले जावका तितले। हे हांव शिता करता आसा तितून चिक्की पातळ केला। पण आतां हे पुराय तळलेली बुंदी कुरकुरी जालेली बुंदी आक घाल्यारी आक जाय जाल्यार तितले मीठ पळोवन घालचे जाल्यार आमगेले सिंपल आणि टेस्टी जावन आशिल्ली बुंदी सासम रेडी। असल सिंपल रेसिपीसाक आमगेले चॅनल सब्सक्राइब करूं विसरू नका तुमी। नव व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्साक बेल आयकॉन ओतिल्यारी मेळटा तुमकां। थँक्यू फॉर वॉचिंग।